नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे उकार. देशभरच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करताना सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो. देशभराच्या तुळेन गोंयच्या बिबट्यांचो आंकडो देंवता. गोंयांत बिबट्यांचो आंकडो 10% देंवलो. उत्तरेंतल्यान भाऊ निश्चित, दक्षिणेत बाबूचे दाले जड. सावयकारा सयत आता कामतीचे नाव चर्चेत. कोळसो प्रदूषणा विरोधात मुरगांवच्या आमदारान घेतली एमपीच्या अध्यक्षाची भेट. 8 नगरसेवकाची दांडी. कारवाय करून प्रदूषणाविषयी कृती अहवाल लोकांक सादर. एमपीच्या अध्यक्षान दिले आश्वासन. रेंट अ कॅबाक स्पीड गव्हर्नराची सक्ती करची न्ही. एआय कॅमेरा बसोवन दवरूंक शकता येरादारीचेर पाळत, म्हणटा आमदार विजय सरदेसाय. मार्च सुरू जाताच जायते व्हड बदल जाले पळोवपाक मेळटात. सिलिंडरांच्या दरांत वाड. जीएसटीचे नेम बदलतले. फास्टॅग, ई-केवायसी, क्रेडिट कार्डाच्या नेमांनी बदल. आणि आल्तो दाबोळे ते एमईएस कॉलेज जंक्शन मेरेन फ्लायओव्हर बांदपा खातीर 455.50 कोटी जाल्यात मंजूर. आचारसंहिता लागपाच्या पयलीं घालतले बुनियादी फातर. मंत्री माविनाची माहिती. आता खबरो विस्तारान. देशभराच्या तुळेन गोंयांत मात बिबट्यांचो आंकडो देंवला अशें केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालयान केल्ल्या सर्वेक्षणात दिसून आयला. मंत्रालयान केल्ल्या पळोवणे प्रमाण देशभरात 8% वाड जाल्या, जाल्यार गोंयांत मात बिबट्यांचो आंकडो 10% उणो जाला. केंद्रीय पर्यावरण, रान आणि हवामान मंत्रालयान देशभरातल्या बिबट्यांचो आंकडो प्रसिद्ध केला. 2018 वर्सा गोंयांत 86 बिबटे आशिल्ले. मात 2022च्या सर्वेक्षणा प्रमाण गोंयांत फकत 77 बिबट्यांची नोंद. गोंयांत फाटल्या 4 वर्सांत बिबट्यांचो आंकडो देंवला. 2018 वर्सा भारतात 12,852 बिबटे आसात अशें पळोवणेंत दिसून आयिल्ले. जाल्यार 2022च्या सर्वेक्षणात भारतात 13,874 बिबटे आसा अशें दिसून आयला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उत्तर गोंयांत लोकसभा वेंचणुके खातीर केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांची उमेदवारी निश्चित जाल्या. हे विशींची अधिकृत घोशणा जावपाची आसा. मात दक्षिणेंतल्यान कोण उमेदवारी लढयतलो हें अजून निश्चित जावंक ना. कवळेकार, सावयकारा सयत आता दिगंबर कामतीच्या नांवाचेरूय चर्चा जाता. दक्षिणेंतलो उमेदवार निश्चित करपा खातीर आयज परतून दिल्लीत भाजप संसदीय बसका जातली. फाटल्या कांय दिसांसावन लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवारांची जी उमळशीक आशिल्ली गोंयांत ती आतां मुखार आयिल्ली आसा. उत्तर गोंयांत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांची उमेदवारी निश्चित जाल्लेली आसा, पूण अधिकृत घोशणा अजून जाल्लेली ना. सेगीत 6व्या फावटी श्रीपाद नायक हांकां ही विक्रमी उमेदवारी फावो जाल्लेली आसा. पूण दक्षिणेंत मात्र आजून उलाढाल चालू आसा. म्हटल्यार भाजपाचे कॅडराचे जे उमेदवार आसा, एडवोकेट नरेंद्र सावयकर, जे फाटल्या फावटी हारिल्ले, पूण त्याच बरोबर बाबू कवळेकार उपमुख्यमंत्री ते लेगीत आसा. क्रिस्ती लोकांची तांकां चड मतां मेळटली अशी आशा आसा. ताका लागून ही स्पर्धा तांच्या मदीं आसा. सो दक्षिणेंत कोण हाची उमळशीक आतां मुखार आयिल्ली आसा. कालूच गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत दिल्लीक रवाना जाले. सो कोण उमेदवार थारयतले हाचेर सगळ्यांचें लक्ष आसा. आतां दक्षिणेंत कोण हाचें लक्ष गोंयकारांचें राविल्लें आसा, पूण अधिकृत घोशणा आसा ती आजून जालेली ना. ताका लागून आयज कदाचित ही घोशणा उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत शिक्कामोर्तब जावपाची आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परब आमोणकर. कोळशाच्या प्रदूषणाच्या विरोधात शुक्रारा मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार आणि नगरसेवक श्रद्धा आमोणकारा सयत थळाव्यांनी एमपीच्या अध्यक्षाची भेट घेतली. मात बाकीच्या 8 नगरसेवकांनी दांडी मारली. मुरगांव वाठारांत जावपी कोळशाच्या प्रदूषणाविशीं योग्य ती कारवाय करून कृती अहवाल लोकांमुखार सादर करतले अशें आश्वासन एमपीच्या अध्यक्षान दिलां. मजगतीं लोक पिशान काडपा खातीर 8 नगरसेवक 2 दीस आदीं एमपीच्या अध्यक्षांक मेळून गेल्यात आनी शुक्रारा पयल्यान बसकेक नगरसेवक हाजीर रावंक ना म्हणून आमदार संकल्प आमोणकारान तिडक उक्तायली. सो आमी एक 4 जाणांचें डेलिगेशन घेवन हांव ताका मेळून येयलो. सगळे डिटेलान उलोवप जालें. ताका डस्ट पोल्युशन, कोल पोल्युशनाच्या बाबतींत सगळे ताका जाप चाललेली आसा. खूब व्हडलें डिस्कशन जालें. इट वॉज ऑलमोस्ट फॉर मोर दॅन म्हाका दिसता 1 hour 15 minutes इतलें डिस्कशन जालें. आनी ताका हांवें विचारलें बाबा एमपीडीचें इंटेंशन कितें आसा. जे लोकांक त्रास करपाचें इंटेंशन आसा काय कितें इंटेंशन आसा.
सगळे कडसून असो विशय जावपाक येयला की डस्ट पोल्युशन कोल पोल्युशन जावपाक लागलेलें आसा. सो हेजेर तुमचे जे इश्यूज आसा ते कशे तुमी हँडल करतले, कशे तुमी कंट्रोल करतले. तेंच्यांनी JSW वाल्याक अडानी वाल्याकूय आपयलेले. तेंचे कडेन डिस्कशन हांवें म्हणलें तेंचे कडेन डिस्कशन मागीर करुया. पयलीं म्हाका तुमचे कडसून एज अ MPD एज अ प्रिंसिपल कंपनी जी तुमी चलयता तुमच्या अंडर ते येता. तुमचे प्रिकॉशन घेवपाचे कितें कितें साधन आसा ते आमकां एक्सप्लेन करा म्हणून. ते प्रमाणे तेंच्यांनी खुबशे एक्सप्लेन केले. तेजे उपरांत हांवें तांकां विचारलें हो विशय आयज मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान रेज जाल्लो आसा. सगळ्यांनी थंयसर डिमांड केलो आसा की आमदारान तो इनिशिएटीव घेवचो म्हणून आयज हांव येयलेलो आसा इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ मुर्मागुवा. हांवें तांकां सांगलें थंय गेल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें हे कावन्सिलर जे म्हाज्या वांगडा आयज येवना ते काल काय पयर खंय ताका मेळोन गेले. आय वॉज सरप्रायज सारको. आयज म्हाका एक एश्युरन्स मेळिल्लें आसा जे पोल्युशन जाता कोलाचे ते तांकां जिंदाला वांगडा अडानी वांगडा बसोन ते सॉर्ट आवट करतले एश्युरन्स दिल्लेले आसा आनी एक्शन टेकन रिपोर्ट म्हाका दितले म्हणून सांगला. एक्शन टेकन रिपोर्ट इमिजिएटली आनी तेज्या प्रमाणे फूल सकाळी रातचे सकाळचे फातोडीचे फूल रस्तो क्लिनींग करतले. स्पेशल कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केला तेका वाडून म्हाका मेळिल्लो आसा. कोणाक इन्चार्ज केला पळय तेका आनी तेजे कडेन कॉर्डिनेट करपाक म्हाका सांगलेलो आसा. फूल रातभर मशीन घालून लेबरर घालून फूल प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टाक दिलो आसा. रातचो दिसाचो हे दोनूय टायम करतले ते क्लिनींग करतले म्हणून सांगलेले आसा. रेंट केव्हाक सक्ती करचे परस AI कॅमेरा लावन लोकांचे पाळत दवरूंक शकता. ताका लागून सरकारान रेंट कॅबकारांक स्पीड गव्हर्नराची सक्ती करची न्ही अशें मत आमदार विजय सरदेसाय हांणी उक्तायलां. पाळोलेच्या टॅक्सी वेवसायिकांनी शुक्रारा भेट घेवन टॅक्सी वेवसायिकांचे साबार प्रश्न मांडले. स्पीड गव्हर्नर हॅरेसमेंट आमकां जो ट्रॅफिक डिपार्टमेंटान जाता ताका लागलेले आमी स्पीड गव्हर्नर घालना आयज आमी गाडी फिटनेस मेळना आनी थोडे गाड्या स्पीड गव्हर्नर आहाय पूण ते आमकां आनी न्यू बसोवपाक जाय आनी थोडे सेगमेंट आहेत गाडयांचे तांकां स्पीड गव्हर्नर बसोवंकूच मेळना. ते आमी आदी ताका सर्टिफिकेट दिल्या एक गाडी तितून स्पीड गव्हर्नर बसोवपाक प्रोविजन ना. सो ताका लागून आमी तेजे बरयले. आनी सेकंड इश्यू आसलो तो नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम मोपा टू काणकोण देर इज नॉट अ सिंगल टॉयलेट ऑन द हायवे आनी वाटेक मुख तुमी थांबल जाल्यार तें तालांक पडटा. सो हांव मागता गव्हर्मेंटाक पयलीं तुमी फेसिलिटी रेडी करात आनी मागीर तालांक दियात. आतां गोंयकारांक हॅरेसमेंट जाता बिकॉज ऑफ स्पीड गव्हर्नर. स्पीड गव्हर्नर म्हणजे कितें सरकाराचो कन्सर्न आसपाक जाय सेफ्टी ऑन रोड्स की टॅक्सीवालो एक्सिडेंट करता काय प्रायवेट व्हेकल एक्सिडेंट करता कायदो सेम आसपाक जाय. हो कायदो सेम केन्ना जावंक शकता वेन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इंड्युस्ड कॅमेराज आर पुट ऑन द रोड्स. आज पणजे भितर जेन्ना तूं सरता मिर्शी जंक्शनाचेर थंय आर्टिफिशियल कॅमेरा इंटेलिजन्स इंड्युस्ड सिग्नल आहा. थंय जर तूं फास्ट केलो तुका ताळो मेळटा. थंय बशिलो काय ना ब्रायब दिवपाक मेळना पुलिसेक. फोटो येता तुका ताळो लागता. तो टॅक्सीवाल्याकूय लागू जाता तो प्रायवेट इंडिव्हिज्युअल म्हाकाय लागू जाता. सो सरकाराक हांवें मुखेलमंत्र्या कडेन आतां फोन करून उलयलो. ताका हांवें म्हणलें की तुजो जर कन्सर्न सेफ्टी आहा पयर आतां एक रेंट कॅबान मारले आनी मनीस वयल्यान सकयल पडून मेलो गोंयकार एक इनोसेंट गोंयकार मेलो. सो तुजो जर कन्सर्न सेफ्टी आसा जाल्यार सगळ्या कडेन तूं हें घाल आनी ते पसून PPPचेर गेल्ले आहा ते सरकाराचे पयशे वचना. हांगा तुमी गोंयकाराचे पयशे बोल्सांतल्यान काडटात. एक मशीन घेवपाक लायता जे मशीन एप्लिकेबलच जायना आनी ताणें जर तें बसयलें जाल्यार तें मशीन 20 स्पिडाचेर चलता. 20 स्पिडाचेर चलता जाल्यार तो मनीस गिरायक वचोच ना भितर. आयच्यान 9 म्हयनो म्हळ्यार मार्चाची 1 तारीख. मार्च सुरू जाताच जायते व्हड बदल जाल्ले पळोवपाक मेळटात. हो म्हयनो आर्थीक वर्साचो निमणो म्हयनो. ताका लागून दर एकल्याक पयशा संबंदीत जायतीं कामां पुराय करची पडटात. ह्या वेळार GST नेम ते LPG आनी फास्टॅगांत जायते बदल घडटात. मार्चाच्या पहिल्याच दिसा तेल कंपनींनी व्यावसायिक सिलिंडराचो दर वाडयला. हाचे पयलीं जानेवारी आनी फेब्रुवारीन दर वाडिल्लो. व्यावसायिक LPG सिलिंडराचे किमतीन सेगीत तिसऱ्या म्हयन्यांत वाड जाल्या. 19 किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलिंडराची किंमत 25.50 रुपयांनी वाडल्या. मजगतीं केंद्र सरकारान सबसिडी आशिल्ल्या 14.2 किलोग्राम घरगुती गॅसाच्या दरान सध्या वाड करूंक ना. 1 मार्चा सावन सरकार GSTचे नेम बदलता. आतां सावन 5 कोटी रुपया परस चड व्यवसाय करप्यांक चलना बगर वे बिल तयार करपाक मेळचे ना. हो नेम मार्चा सावन लागू जातलो. फास्टॅगची KYC अपडेट करपाचो कालचो निमाणो दीस आशिल्लो. 1 मार्च सावन तुमचे KYC अपडेट करूंक ना जाल्यार फास्टॅग NH1 वरवीं निश्क्रीय करतले. वांगडाच ते ब्लॅक लिस्टांत वचपाक शकता.
15 मार्चा सावन SBI क्रेडिट कार्डाच्या नेमांनी व्हड बदल करपाचो निर्णय घेतला. बँकेन आपल्या उण्यांत उणी दिसांची बिलां मेजपाचे नेम बदलपाचो निर्णय घेतला. हे नेम 15 मार्च सावन बदलतले. बँकेच्या सुटयां विशीं उलोवपाचें म्हळ्यार मार्च म्हयन्यांत शिवरात्र आनी होळी ह्यो 2 व्हड परबो आसात. ह्या म्हयन्यांत वट्ट 14 दीस बँक बंद आसतली. सुटयांची वळेरी प्रदेशा प्रमाण बदलपाक शकता अशे परिस्थितींत खंयच्याय कामा खातीर बँकेंत वयचे पयलीं सुटयांची वळेरी तपासप गरजेचें. मात ह्या काळांत तुमी तुमचें काम नेट बँकिंगा वरवीं करपाक शकतात. भारतीय रिझर्व्ह बँक नव्या म्हयन्याचे सुरवाते पयलींच बँकेच्या सुटयांची वळेरी प्रसिद्ध करता. आयच्यान मार्च म्हयनो सुरू जाला. अशा परिस्थितींत RBI नव्या म्हयन्या खातीर बँक सुटयेची वळेरी जारी केल्या. ताका लागून कितेंय काम करचे आदीं बँकांच्यो सुटयो केन्ना येतल्यो हें जाणून घेवप गरजेचें. तर हे आशिल्ले 1 मार्चा सावन जावपी बदल. गोमंतक TV खातीर संजना अंजुनकर. आल्तो दाबोळे ते MES कॉलेज जंक्शन मेरेनच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर फ्लायओव्हर बांदतले. हो फ्लायओव्हर बांदपा खातीर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी 455.50 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. लोकसभा वेंचणुके खातीर आचारसंहिता लागपाच्या पयलीं ह्या कामाचो बुन्यादी फातर घालून बेगीनूच कामाक सुरवात करतले अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिली. The dream to have a flyover from the great separator Dabolim right up till Queenie Nagar junction has at last been realized. My sincere thanks to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for having sanctioned the money required. My special thanks and very special thanks to Shri Nitin Gadkari ji, who has finally made the dream come true of having a flyover where there were bound to be a lot of problems because of the vehicular traffic coming from Marmugao Harbour. I had explained to him and he was kind enough to make a public announcement at that point of time, which was more than 1.5 years ago. Finally, it has materialized and the work also would be starting very soon. I will be happy if he comes to lay the foundation stone for this particular flyover before the election code comes into force. But nevertheless, my sincere thanks on my own behalf and on behalf of all the people of my constituency that he has fulfilled our long desire to have smooth flow of traffic along that particular section. I think in Dabolim, as I always say, Dabolim first. We are the first to come out with, in fact, the first flyover in entire Goa was the great separator which the late Manohar Parrikar ji had given. My sincere thanks to everyone, including the National Highway, who were quick enough, particularly Mr. Furtado, who is the local representative of National Highway, for having helped to move the things faster than expected. 2024-25 वर्सा खातीर मडगांव नगरपालिकेन 72.92 कोटी रुपयाचो बजेट संमत केला. शुक्रारा पालिकेची अर्थसंकल्पीय बसका जाली. ह्या वेळार कर्मचाऱ्यांची पगार वाड तशेंच पालिकेक लागपी साधन सुविधांचो विस्तार, पालिकेच्या कामां खातीर नव्यो गाडयो घेवप तशेंच थकबाकी वसूल करून घेवप हे विशीं थाराव घेतल्यात अशी माहिती नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी दिली. रिकवरी ऑफ द कम्युनिटी ऑर्गनायझेशन ऑफ साईश जितले कम्युनिटी ऑर्गनायझर सगळे म्युनिसिपालिटीन काम करतात तांकां सॅलरी खूब कमी आसा. सो आमी ताची थोडी इल्ली सॅलरी वाडोवपाची म्हणजे कायद्यान कशें वाडोवपाक मेळटा तेंय आमी रेजोल्युशनांत घेतले कडेन आसा, तेंय युनिवर्सिटी पास जाले कडेन आसा. आनीक सुलभाचे एक थोडे कितें तांचे कायद्या प्रमाणे सुलाचे आमी 2 वर्सांनी 2 जाणी वाडोवपाचे आसा, तेंय रेजोल्युशन घेतले कडेन आसा. म्युनिसिपालिटीच्यो व्हेहिकल्स आमी सांगपाक खूश भोगता कारण कितलेशेच लूप होल्स म्हणजे पयलींचे ड्यू फॅक्टर म्हळ्यार तशें कितल्योश्योच पयलींच्यो केसीस आशिल्ल्यो म्युनिसिपालिटीच्यो ते आमी सगळे जाग्यार घेतले कडेन. फॉर एक्झाम्पल गांधी मार्गाचेर केस आशिल्ली ती रिजॉल्व जावन आमी ती सेटल केली. कॉलमोडर केस ती सेटल केली. जे पयशे आमचे कोर्टान सबमीट ऑनरेबल हायकोर्टान सबमीट तेय आमकां परते आयले. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार ज्यो BS4 जो घनश्यामान इश्यू काडिल्लो घनश्यामान इश्यू काडिल्लो जो BS4 तोय आमकां पयर सुप्रीम कोर्टान परमिशन दिलें आनी गाडयो ऑलरेडी ती ऑलरेडी बांदपाक दिल्यो. तिनूय गाडयो ट्रक आमी आतां बांदून रोड गँगाचे वतले. मडगांवच्या ऑस्पिसियो इमारतीचो कांय भाग मेडिकल सर्व्हिसीस खातीर दिवचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिके हांचे कडेन केल्या. ह्या मागणे विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन उलोवप करतलो अशी माहिती मंत्री सिके हांणी दिली. One delegation that came to us for handing over part of the old Hospicio Hospital, the chapel part, and part of it to Caritas, but they wanted to open a medical center.
So they've come with their proposal. I will convey it to the government. That is one. Number two, there were other issues like pertaining to Forest Department, pertaining to TCP, pertaining to regularization of houses. So these type of various issues did come up. In fact, I would say today the response was better than earlier. We had a lot of people who came today with individual cases. प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनेखाला दर महिन्याक 300 युनिट फुकट वीज मेळटली. तशेंच ह्या योजनेखाला 1 कोटी घरांनी फुकट सौर ऊर्जा मेळपाची तजवीज केल्या अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी दिली. प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनेचो चड फायदो गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांक जातलो अशी अपेक्षा आसा. आपको ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना को लॉन्च किया था. अब इसके थोड़ा सा मैं इसको विस्तार में आपको इसलिए बताना चाहता हूं, इससे करोड़ों लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा. हर परिवार के लिए 2 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट और उसकी बेंचमार्क कॉस्ट का 60% उनको सब्सिडी मिलेगी, जो भारत सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी. और 2 किलोवाट के बाद जो अगला 1 किलोवाट वो और लगवाना चाहता है, उसकी कॉस्ट पर 40% की सब्सिडी ये भी भारत सरकार देगी. इस प्रकार से 3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर प्लांट पर जो लगभग 1,45,000 रुपये की लागत आएगी, उसमें 78,000 रुपया 78,000 रुपीज की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी. इससे अधिक क्षमता के सोलर प्लांट पर भी 3 किलोवाट की क्षमता के दे यानी कि सब्सिडी यानी कि लगभग 78,000 रुपया उन परिवारों को मिलेगी. अब इस योजना का आसानी से लाभ मिल सके, इसके लिए एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया गया है. जो घरों के जो रेजिडेंट कंज्यूमर्स हैं वो इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और अपनी चॉइस का वेंडर और रूफटॉप सोलर के मेक का यानी कि उसका निर्माता कौन है उसका चयन कर सकेंगे. फिर वेंडर द्वारा जो रूफटॉप सोलर के इंस्टॉलेशन के बाद डिस्कॉम्स के द्वारा नेट मीटरिंग का इंस्टॉलेशन किया जाएगा और इसका प्रमाण और सर्टिफिकेट जो है वो पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद भारत सरकार के द्वारा सीधा डीबीटी के माध्यम से उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी डाल दी जाएगी. जो बाकी राशि है, अब 1,45,000 रुपये लगेगा, 78,000 रुपये भारत सरकार ने सब्सिडी दे दी, तो बाकी कहाँ से आएगा? बाकी के लिए भी भारत सरकार ने बैंक से उसका प्रावधान करवाया है और उसमें भी जो आपका रेपो रेट है उसके ऊपर भी केवल 0.5% ही वो चार्ज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ब्याज नहीं चार्ज किया जाएगा. तो इसको और कॉस्ट इफेक्टिव और लाभकारी बनाने के लिए भारत सरकार ने ये भी की. लोकसभा वेंचणुकेत उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत दोनूय जागे भाजपच वेंचून येतलो असो विश्वास मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी उक्तायला. दक्षिण गोंयांत उमेदवारी कोणाक दिवची हो पक्षाचो निर्णय आसा अशें बाबूश सांगता. तिसवाडीत हांव लीड करिना पूण पक्षाच्या आदेशाचेर काम करतात अशें बाबूश म्हणटा. Problem not. It will be in both the seats. Okay. With Trumping majority. Okay. आणि सर साऊथ गोवाचेर अजून त्यांचे फायनल जायना, ते दोग-तीग जाण रेस येयला. Only whichever party decides whoever the candidate is, that candidate will be elected. Sir, what about Tiswadi, North Goa Tiswadi? तुम्ही लीड करता as a तालुका. I am not leading. Don't put me. I am not a leader anything. I am a worker. So we understand. Let me make it very clear on that. I told you that there is no issue whatsoever. We will be winning with the record margin this time. As far as the north is concerned. पणजे बांदिल्ल्या बस स्टॉपांचे नियोजन अयोग्य आसा. हे बस स्टॉप प्रवाशांचो विचार करून बांदूंक ना, हे विशीं आपल्या मुख्यमंत्र्यांक पत्र बरोवन बसका घेवपाची मागणी केल्या अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी स्मार्ट सिटीचें काम सुरू आशिल्ल्या कामाची पळोवणी केले उपरांत सांगलें. तुम्ही एक सीएमाक लेटर बरयला रिगार्डिंग दॅट स्मार्ट बस स्टॉप्स म्हणून इट शुड बी इन्व्हेस्टिगेटेड. See, now what is the plan as far as the bus stops are concerned? I felt personally it is not practical to have these bus stops. Anyhow, this issue is basically I have not discussed with CM.
I will seek an appointment with CM. I told I'll written a letter also to CM that just please fix a meeting at the earliest to resolve this issue. तुम्ही लेटर बरयला न्ही? I letter that I said I've written a letter to CM that let us resolve this issue at the earliest before the work is carried on further. पैसे डबल करता अशें सांगून 10 लाख रुपयाचे बॅग घेवन फरार जाल्ल्या मूळ उत्तर प्रदेशाच्या मोहम्मद समशेक हाका अणजूण पुलिशेन अटक केला. जाल्यार ताचे 2 साथीदार अजूनय फरार आसात. नामदेव वेळगेकार हांणी ह्या चोरी विशीं पुलिशेन कागाळ नोंद केल्ली. सुमार 50 लाख रुपया खर्च करून मय पंचायत वाठारांतल्या केळबाय वाड्यावयल्या खेळा मैदानाची दुरुस्ती करतले. खेळगड्यांक उर्बा दिवपा खातीर हे मैदान दुरुस्त करता. ह्या खातीर खेळा मंत्री गोविंद गावडे आनी गोंय सरकाराचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उपकार केले. खेळा मैदानाच्या दुरुस्ती कामाचो शुभारंभ सुवाळ्याक गोंयचे सरपंच विद्यानंद कारपोटकार, उपसरपंच सुफला चोपडेकार, सीमा आरोंदेकार आनी हेर पंचवांगडी हाजीर आशिल्ले. 50 लाख रुपयाचा टोटल एस्टिमेट या ग्राउंडाच्या रिपेअर वर्काचा आसा. हितून 25 लाखाचे सिव्हिल वर्क आणि 25 लाखाचे अदर एस्टिमेट फॉर इलेक्ट्रिकल रिपेअर वर्क अशे दोनूय हे टेंडर जाल्ले आसा आणि ह्या कामाचो आज शुभारंभ जाता. आमच्या गांवांत स्पोर्ट्समॅन खूब आहा आणि ह्या स्पोर्ट्समॅनांक बरी फॅसिलिटी दिवप हे आमचे कर्तव्य आसा, आमच्या सरकाराचे कर्तव्य आसा. म्हणून जे सरकारान आमकां आयज धाडसान एक काम हे करपाक लागून दिल्ले आसा, सपोर्ट केल्लो आहा, त्यामुळे हांव आमचे ह्या खात्याचे मंत्री माननीय श्री गोविंदजी गावडे यांचे हांव आभार मानता. तशेंच गोंय सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्री त्यांच्या फुडारपणान आयज संबंद आमच्या गोंयचो विकास जाता. ह्या विकासाक लागून तेंच्यांनी खासा करून मया खातीर ज्यो आमच्यो फायली फुडें वयता सगळ्या फायलींक तेंच्यांनी जे ग्रीन सिग्नल दिवन आमची कामां जाता ताका लागून तेंचे बी हांव म्हज्या काळजांतून आभार व्यक्त करता. आणि त्या खातीर तेंच्यांनी हे प्रयत्न केल्या आणि ह्या प्रयत्नांसून तेंच्या आता हे रिपेअर वर्क जे आहा ते हांगासर घडून येता. आणि हे रिपेअर केल्या नंतर आणि हो सगळं व्यवस्थित सगळें काम केल्या नंतर परत एकदा ह्या ग्राउंडाक एक बरो तेजे आदले सौंदर्य प्राप्त जातले आणि जेणे करून खेळगडी आसा तेंकांय बरें एक हांगासर वातावरण निर्मिती जातली आणि तेजो लाव ह्या हांगासरल्या परिसरांतल्या गांवच्या किंवा ह्या गांवा भोंवतणी दुसरे गांव आसा त्या गांवांतल्या खेळगड्यांक प्राप्त जातले. अशेंच काम जर केले जाल्यार आमचो माय मतदारसंघ हो अविकसीत असो उरचो ना. उत्तर गोंयांतल्यान खासदार म्हणून फाटली 5 वर्सां जालीं आपूण वेंचून येता. ह्या फावटी लोकसभा वेंचणुके खातीर संद मेळ्ळी जाल्यार निश्चितरित्या खासदार निधींतल्यान उत्तर गोंयची उदरगत करतलो अशें उलोवप केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी केलें. वाळपय वाठारांत वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाचें उक्तावण केल्या उपरांत केंद्रीय मंत्री उलयलो. इलेक्ट्रिसिटी हे जे खेड्याखेड्यांनी कमी आशिल्ली, पावून आशिल्ली, परंतु आमी जास्तीत जास्त प्रोजेक्ट हांगा आणि पेडणे अशे 2 मतदारसंघांनी म्हणजे रस्त्या वयल्यो ज्यो स्ट्रीट लायट आनी हे आसात किंवा कब्रस्ताना सारक्यो आसतल्यो आमच्यो स्मशानभुमी आसतल्यो ज्यो अशें हांकां पावोवपाचें ल्हान ल्हान काम केल्लें आसात. आणि हे काम आज हांगा पूर्ण इल्लोसो उशीर जालो आमकां येवपाक उद्घाटन करपाक. हें काम जवळ जवळ 24,98,500 रुपया 525 रुपयाचें काम आसा. आणि निश्चितपणे हे जे कितें आज केलें तुमी जे आमचे कडल्यान करून घेतलां तें तुमकां सगळ्यांक फायद्याचें ठरूं. हांगसर एक सुंदर अशें वातावरण एक हें जावं की तें वातावरण बरें आसलें की दुख्ख विसरप जाता. आणि खासदार निधीच्या माध्यमांतून अशीं आमी खुबशीं कामां केल्यात आणि हे तुमकां लागून जालां. तुमी आमकां आशिर्वाद दिले मताच्या रुपान आणि 5 वेळा ज्या जाग्यार एकदां MP येयलें दुसऱ्यांदा केन्ना येवंकूच ना, पण म्हज्या सारक्या सामान्य मनशातून 5-5 वेळा निवडून दिवन हें सगळें करून घेतलां. हें तुमचें हें आसा, म्हणजे कांय ना. हें क्रेडीट जें आसा तितलें म्हाका आसा तितलें तुमकांय आसा, आमच्या आमदाराक आसा, मंत्र्यांक आसा. आणि आमी अशें एकत्र येवन जर हें केलें तर विकास हो म्हत्वाचो. आमी खंयच्या धर्माचे आसूं न्ही, धर्म शेवटी एकच सांगता सगळ्यांचें कल्याण करप, सकयल्ल्या डावन ट्रोडन जो कोण आसा ताका हात दिवन वयर काडप, हे आमचे सगळे राजकारणाच्या माध्यमांतून आमी विचार करतात. आणि हो विकास सगळ्या विकासाचे हे शेवटच्या मनशा पर्यंत पावोवपाचें काम जें आसा कोणूच हांगसर उपाशी उरोवंक जायना अशी तरेची काळजी घेवपाचें काम हे राजकारणाचें आसा. आणि ते आमी तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान करीत आहा. हाज्या फुडें संदी मेळ्यार निश्चितपणे करतले. आणि म्हणून आज खूब उमेद दिसता की स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर सांतिनेज वाठारांतलो रस्तो बंद केला. तरी ते रस्त्यान गाडयो पासार जाल्यार धुल्लाचो थळाव्यांक त्रास जाता. ह्याच संदर्भात शुक्रारा पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी करपाक गेल्लो. ह्या कामा खातीर लोकांनी सहकार्य करपाक जाय अशें मंत्री आनी पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात सांगता.
थळाव्यांक स्मार्ट सिटी खातीर कितले त्रास जातात हे ब्रेस्तारा पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात पळोवणी करपाक गेल्ल्या वेळार लोकांनी ताका सांगले. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून सांतिनीद रस्तो बंद केला, गाडयो घरा व्हरपाक वाट ना अशें थळावे सांगतात. तशेंच ज्येश्ठ नागरिकांक आनी दुयेंती लोकांक दुल्लाचो त्रास जाता. पूण बाबूश म्हणटा उदरगत जाय जाल्यार लोकांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. About my vehicle, which is parked inside, so I have probably put barricades over there. I think at least now, my full view of बाहेर पगे ना. मुझे गाड़ी का बाहेर काढली, गाडी पट्टी भितर घातली. जेन्ना तूं बॅरिकेड थंय घातले की ना, म्हाका रात्र एमर्जन्सी आसता. I have to go out. कसो भायर वतलो? I cannot go out. So I request like कितें, instead of putting barricade there, right there, put it here. So that from the public can see and right, the road is closed. Very simple, no? So if you can read from the road is closed, you will know further. You get a gap this road. Okay, so I have a barricade here. So I put a problem by now. So they from there only return. That is my request for you. Of course, AC पे आता म्हणजे AC भितर घरान भितर AC तितलो त्रास आसता. तूं सकाळीं गाडी आतां तो मातसो कमी जाला हें फोडला पयलीं गाडी वताली पळय तेन्ना स्टेट पळय म्हाजे कितें सर कॉन्ट्रॅक्टर उदक मारिना डस्टाचे कोण मारता कांय ना. So there were complaints from the residents around saying that dust and all basically vehicles are passing by and the dust is going to their house. Some there are senior people and some are sick people. So that was their concern. So basically we have come here to see that the roads are completely blocked. Last time also when we had a meeting with the CM, we had clearly discussed and we had said it should be part by part. So we should block one road, show a direction. There are so many other roads basically which they can exit from. So this is the most important. See, people also should come forward basically to support. That people only know to make a noise. They should come and support, no? Because unless if you are part, see, it is ultimately the development is for the all. So you also should be a part in this construction of this city. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.